देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया देवाच्या दोंगरार चढूया ताच्या मंदिरांत चढूया. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्ले जुवांव आनी मारिया आंतोनिया फेर्नांदीस देवान सुर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता वेलिंगटन मोंतेरो आनीक एशर बस देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमाराल ह्या वाड्यांत रावतल्या ह्या कुटुंबा पासत आमी मागता लिना फेर्नांदीस, मिलाग्रिना फेर्नांदीस, सिसिलिया डिसिल्वा, लिनेट मेसोन, वेरा डिकोस्टा, मारिया जिता अल्फोन्सो, एवलिन मार्टिन्स, सेंटा डिकोस्टा, पिएदाद गोन्साल्वीस आनीक मेकाबी डिकोस्टा. साबिमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता. सांतिसिमो टॅसी डायस, दोंद्रे डॉमिनिक फेर्नांदीस, नायरानी मोरोड, पेद्रो डिसुसा, अमाराल कायतानो एल्विस, व्हडलें बाट्री जुस्टीन वास, कार्डोस वाडो, सेंटा डिसुसा, केरन फेर्नांडो रिबेरो, पियाले मोरोड, मारिया फेर्नांदीस. साबिरमाची भेट ह्या कुटुंबांत जाता तेन्ना साबिरमाचे बिनवणी ह्या कुटुंबांत शांती कुशालकाय बरेपण बसूं म्हूण मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या भयणमानो आयज पवित्र सभा अलेक्झांड्राची भाग्यवंत कातारीन हाचें समरण कोत्ता आनी केद भाशेन आमच्या गोंयांत से कॅथेड्रल आमचें आसा ताची ती आस्कारीन जावन आसा. आपल्या जिवितांत खोस दुमाळो पिडापीड पडलो तेन्ना ती फाटीं सरूंक ना. देवाक ती विस्वासी रावली आनी आपल्या रक्ता वरवीं तिणें जेजूक देवाक गोवाय दिलो. तो आमच्या जिवितांत खोस दूख पिडापीड पडटा तेन्ना आमी भियेना जावंक फाटीं सरोना जावंक निराशे जायना जावंक पूण जेजूचेर नदर मारूंक सगळे कश्टांक फुडो करून त्या जेजूक आमी दर दिसाक गोवाय दिवंक पावूंक तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातकिवोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोदपोत भितर देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत भाग्यवन सुदान सांकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत भितर देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. Krista काकूत कोर, Krista काकूत कोर, Krista काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. तो सोबीर उगीच रावन तुमचे कासकें ते जावन देवा मुखार दवरात. सोर पोदबेदारा आनी बोध दोयाळ बापा कातारीन तुजे रोग साक्षिणी आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जोयत व्हरूंक तुवें कृपा दिली.
तिच्या जैताचो दीस समोर उपतना हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासाचेर आनी ताळण्यांचेर मोरोपुर्यान जैतिवंत जावच्या निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतें राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनात. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. दानियलान नाबूकदनेचाराक म्हणलें, राजा, तुवें एक दर्शन पळयलां आनी तुवें पळयलां तें अशें एक मुर्ती वरिश्ट आनी एकदम परजोडीत मुर्ती तुज्या मुखार उबी आसली. ती पळोवंक भिरांकूळ आसली. हे मुर्तीची तोकली निर्बेल भांगाराची, अर्दें आनी बावडे रुपयाचे, तिचें पोट आनी पेंकोट पितूळचें, तिची जांगळां लोकडाची, तिचे पांय अर्दे लोकडाचे आनी अर्दे मातयेचे. तूं असो तेडून पळयतना कोणाचोच हात लागो नासतना एक फातर कस सोडून येवन ते मुर्तीचेर पडलो आनी ताणें लोकडाचे आनी मातयेचे पांय फोडून तांचो चुरो केलो. उपरांत लोकडाचे, मातयेचे, पितूळचे, रुपयाचे आनी भांगाराच्या मोडण्याच्या कडकड्या वेल्या पोला भाशेन कुडक्यान कुडके जाले आनी वाऱ्यान तांकां जोडी मोडी व्हेले आनी तांचो माग पर्यंत उरूंक ना. आनी ही मुर्ती फोडलेलो तो फातर एक व्हडलो दोंगर जालो आनी अशी आख्खी पृथ्वी भरली. हें तुजें सोपन. आतां आमी राजाक स्वप्नाचो वोट दिता. तुका राजा, राजांच्या राजा, सर्गीच्या देवान सोमराज, पदवी आनी बोड आनी मोहिमा दिल्यात. मनशाच्या पुता दुवांक, शेतांतल्या मोनजातींक आनी अंतराळा वेल्या सुकण्याक खंयसरूय ती जीव. तांकां सगल्यांक तुज्या आदीन ताणें केल्या आनी त्या सगल्यांचो तुका राजा केला. तूं ती भांगाराची तोकली आनी तुज्या फाटल्यान दुसरें एक राज उपजतलें. पूण तुज्या राजा इतलें घट न्हय. आनी उपरांत तिसरें एक पितूळचें आनी तें आख्या संवसाराक राजवट चलयतलें. त्या उपरांत एक चवथें राज उपजतलें. लोकडाचे इतले अखंड सगळे फोडून उडयता आनी चुरो करता तसल्या लोकडा भाशेन लोकोण सगळ्यांचे कुडके कोत्ता आनी ते भाशेन पयले राजाचे ते कुडके कोत्तले आनी तांकां फोडून उडयतले. अर्दे लोकडाचे आनी अर्दे मातयेचे पांय. तुवें पळयले ते एक राज, पूण ते दोन राजांची फांटोलें आनी लोकोण आनी माती मिसळ जाली. तुवें पळयलें तशें लोकडाची घोटसाण ताका आजून आसतली. पांय अर्दे लोकडाचे आनी अर्दे मातयेचे म्हणटच
राज अर्दें घोट आनी अर्दें अस्कोत आसतलें. पांय अर्दे आनी जशें लोखंड आनी माती मिसळ जाली तुवें पळयलां तशेंच हीं दोनूय राजां लोकदां संबंदान मिसळ जातली. पूण तशें लोखंड आनी माती सोदूंक जायना. पूण तशें ते एकटोली उरची नात. त्या राजांच्या काळाक सुर्गीचो देव केन्नाच भस्मून वेचना. तसलें एक राज स्थापतलो आनी तें राज दुसऱ्या पोजेच्या ताब्यान पडटलें. ना जशें कोणाचोच हात लागनासतना दोंगरावेलो कोसळिल्ल्या फातरांत लोकडाचे, पितूरचे, मातयेचे, भांगाराचे आनी रुपयाचे कुडके केले म्हूण तुवें पळयलां तशेंच हें राज सगल्या आदल्या राजांचो चुरो करून तांकां आपणाचे आधीन करतले आनी तें आपुणूच सदांकाल तोपतले. कितें गोडचें आसा तें व्हडट्या देवान राजाक दाखयलां. सोपोन खरें आनी ताचो वोट होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो ताका मोहिमा दियात म्हूण मान दियात सासनाच्या सासनाक. परतून म्हणुया ताका मोहिमा दियात मान दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेश्वराच्या रोसनान तुमी सगलीं सर्वेश्वराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेश्वराच्या दुतानो तुमी सगळे सर्वेश्वराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक. मोळबानो उदकानो सर्वेश्वराक वाखाणात. ताका मान दियात मोहिमा दियात सासनाच्या सासनाक. सर्वेश्वराच्या पोदव्यानो सर्वेश्वराक वाखाणात. ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक. जबाब ताका मान दियात सासनाच्या सासनाच्या. उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा मरो पर्यंत विस्वाशे राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sobespo tuमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं लोकांबर मोडीन जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या.
देव मंदिराची गजाल करून ते कशें उत्तम फातरांनी आनीक भक्तिदानांनी नेटयलां म्हूण सांगतल्यांक जेजून म्हणलें. तुमी जें पळयतात ताचो फातरार फातर उरचो ना. तसले दीस येतले तें सामकेंच मोडून उडयतले. ताणें ताचे लागीं विचारलें, गुरुजी हें केन्ना घडटलें आनी घडूंक लागच्या सुमाराक कसली खुणां जातली? ताणें म्हणलें, तुमकां कोणें फटयना जावंक चोतराय धरात. तो जाय तें जावन म्हज्या नांवान येवन आपुणूच तो ता लागीं पावलो अशें म्हणटलें. तुमी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. तुमी झुजां आनीक बोंडांची खबर आयकशात तेन्ना आकांतूं नाकात. हें पयलें घडोवंकूच जाय खरें, पूण शेवट रोखडोच येवचो ना. मागीर ताणें तांकां सांगलें, राष्ट्राचेर राष्ट्र आनी राजाचेर राज उपरासतले. हांगा थंय व्हडली भुंयकाम जातली, वशाची पिडा येतली आनी बूक पडटली. अंतराळार भिरांकूळ घडण्यो आनी व्हडल्यो खुणां दिश्टी पडटल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका स्वेता. म्हजे मानू आयच्या दोनूय वाचपांत निसणटणाची डिस्ट्रॅक्शनाची खबर केल्ली आसा. पूण दोनूय वाचपांत हाची खबर केल्ली आसा. पूण म्हजे मानू देव एक भरवसो दिता आनी देव आमच्या जिवितांत कशे तरेन बरेपण येतलें हेंवूय आमकां सांगता. आयचें पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. नाबुकोडनेझार हो राजा आसा, ताका सोपन पडटा आनी स्वप्नांत एक व्हडली वरिश्ट मुर्ती दिश्टी पडटा आनी मुर्तीची तकली भांगाराची आनी मागीर हात पांय आसात पोत पितूळचें आनीक पांय आसात लाकडाचे मातयेचे. कितें कुणायता? हें कुणायता जी मनशाच्या बोळाचेर बांदून आयलोली राज्य. मनशाच्या बोळाचेर बांदून आयलेली राज्य आनीक हे सगळीं जी राज्य आसात मनशाचे बोळाचेर बांदून आयल्यान तांचें निसणटण जातलें, ती मोडून वेतली. पूण एकूच राज उरतलें. तें राज जावन आसा देवाचें राज. आनी देवाचें राज देवाचे उतराचेर बांदून आयलां आनी देवाच्या बोळाचेर. तर म्हजे मानू आमच्या जिवितांत नदर मारता तेन्ना कित भशेन आमच्या कुटुंबांत आमचे जण एकल्याचें कुटुंब आनी आमचें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक गरजेचें. देवाच्या बळान आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या जिवितांत येतल्या कोश्टांत आमी फुडो करूंक गरजेचें. म्हजे बळाचेर पातप न्हय, म्हजे जाणवायचेर पातप न्हय, म्हजे संवसारी ज्यो वस्तू आसात ताचेर न्हय, पूण देवाचेर हांव पातयेतां. देवाच्या उतराचेर म्हजें जिवीत आनी म्हजें कुटुंब हांव बांदून हाडटां. हे भाशेन म्हजे पयर मानू हांव म्हज्या जिवितांत आनीक म्हज्या कुटुंबांत ही देवाची सुरक्षा आनी देवाचें बरेंपण हाडटा. दुसरें आयच्या शुभ वर्तमानांत नदर मारता तेन्ना जेजू म्हणटा देव मंदिराचें निसणटण जातलें, जायत्यो वस्तू घडटल्यो. आदीस फुडें तो सांगता आनी दुबावूच ना. देव मंदीर मागीर मोडटा 70 AD आनीक आतां आमी पळयता जायत्यो वस्तू घडटात. पूण म्हजे भयण मानू ह्यो वस्तू घडटा तेन्ना जेजू म्हणटा भियेनाकात, गोट रावात, तुमकांच पटोवन घेवं नाकात, हाचे ताचे फाटल्यान धांवो नाकात, हांगा थंयसर वचूं नाकात. पूण कितें करात? भावाट दवरात आनीक देवाच्या उतरा प्रमाणें जियात. दर दिसाक आमच्या जिवितांत ज्यो ताळण्यो येतात त्यो ताळण्यो आमी पयस करूंक गरजेचें. दर दिसाक एक एक तरी बरी कोरणी करूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आनीक देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जर जिवीत जालें आनी आमचे जे जिवितांत ज्यो अस्कोताय आसात त्यो आमी पयस करूंक वावरलीं जाल्यार दुबावच ना. शेवट आसा, शेवट येतलो, पूण हांव कितें आसतलो? तयार आसतलो. म्हजें जिवीत जेन्ना शेवट येता तेन्ना हांव तयार आसतलो जेजूक भेटूंक आनीक जेजू बरोबर स्वर्गीच्या राज्यांत सासणीक जिवितांत भितर सरूंक. तर मोज भयण मानू मागुया आमकां जण एकल्याक कृपा, बळ, आमचें जिवीत, आमचें कुटुंब देवाच्या उतराचेर बांदून हाडूंक, देवाच्या बळाचेर पातयोवंक आनीक आमच्या जिवितांत दर दिसाक जे आमी सादें आमचें जिवीत जेता
सदांच बरें करूंक वावरूंक आनीक वायट आसा तें पयस करूंक. बेटोने आमी गायन गावया C15 देवाभूथर आमी घेतला पान 30 आनी 4 C15 पेज 34. देवाभूथर आमी घेतला ताकाबी जबाब दिला. Somos franceses, basta dar branco. Będziemy dla ludzi zbawna, która tam kończy widać Dazo mogan beto dezo Apa tuce udor Somos franceses, basta dar branco. Tak będzie dla ludzi zbawna, która tam म्हज्या बाबा भयणीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सूट पदवीदार दिया बापाक मानतात असलें सांगून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयलोली ही देणी पवित्र कर. कातारीन तुजे भक्तिणीचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान तिणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें. त्याच मोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अतिरेक करून मागता. तुज्या पुता जीवचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वरात उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा सर पदपेतार सासनाचे देवा सोरकाळ सोदता ज्यो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक खुबसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुज्या सोरबणीचो पोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतर. देखून सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 Ovarazzo, sole sortu, povi, 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 Ovarazzo, sole sortu, sorgari sonsar. बाबा करो सुपवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक गेलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्ते घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची. तेच पयलीं जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोल्याचें रगत पातकाचें बॉक्सन मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेच मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगड्यासाक करात. भावार्थाचो गोटपर गोटुया. Sumia Gesù tuझे moroda mi soropda, tuझे boroci borpona mi porgota, tuझ्या येण्यात आम्ही मोठेता. बाबा जुच्या मनाचो आनी पुनोचनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडान सोर्बोची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुड्या रोगो शेवतोले आमां सुमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तार लोलये तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवा आमचे भाग्यन बापा, फिलिप नेरे आमच्या कोळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी कोळी बापा आनी सगल्या यात्निके वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जनपणाचो बरोबर सोदूं मेळ्ळें ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणांची, इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुज्या शागोतींत मेळिल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोलसोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्योन जुजेदीचो पोती, भाग्योन दोर्मदुतां, भाग्योन जुसेवाज, सान फ्रांसीस शावेर, सान मिगेल आनी सोर काळी तुका मानुल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी मोहीम गांवक आमकां फाव कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुबोबी, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुदाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा, सोर बोंदून आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरगुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकून प्रार्थोन ह्या वेळार दिर्गेन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. त्या कोणी जिवितांत सबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंड्याराज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदक काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हज्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस बिच्या बाबाटाचेर दिसकार. म्हजे कशे परम तिका शांती दी आनी तूं तिका एक वटान सांबाळ. जी येता राजभोत चलयताय सासनाच्या सासनात सोम्याची शांती सदां काल तुमची सोबी आसूं. एकामेक मोगान जीवची शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयलें ती सूख आनी सुभाग्य. सोम्या तुवें म्हजे विद्यालयाचें म्हाका फावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमियांच्या वेळार आमी गायन गावया D28 म्हज्या जेवणाक येयात पान 60 आणि 2 D28 पेज 62. Moja jona keat, baul goshi bosat, moja kuri rokan, goshi dado sayat. Moja jona keat, baul goshi bosat, moja kuri rokan, goshi dado sayat. Jesus jivitu che, saudi jivitam che. दुसऱ्या जीवन बोरात मुंडो मोडून वाटात जीवन बरोबर वचात तुम्ही चुंडो जायात दुसऱ्या जीवन बोरात जेजू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे जेजू जिवीत तुझे सावधी जिवीत आमचे. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बाप्पा कादारीन भाग्यवंत रोक साक्षिणीक तुझे सेवेंत विश्वासी आनी कोश्टा मरणांक जोयतीवंत तुवें केली. आमी शेवला त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत गोट आनी जोयतीवंत कर. मागता तुझे पुता जेवचे नांव बीन आमेन. म्हजे बहीण मानू आयज आमची रोमारी ओल्ड गांवांत येता 9:45 टुनसोर मिसाचें बलिदान आसतलें आनी जी कोणें नांवां दिल्यां हांगातान बस आतां 8:30 वाजता सुट्टेली. जी कोणें नांवां दिल्यां ताणें वेळार येवचें. सोर्बिस्पूर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मागणें सामिंगेलीक सामिंगेल महाबोडव्या लढाईच्या दिसा तूं आमकां राख. देवचाराच्या कोटेपणांतली आनी फासांतली आमकां सांबाळ. देव ताका धमकी दिवो म्हूण आमी कालते पडी मागता आनी तूं सर्गीच्या दलबाराच्या कुंवरार देवाचे पदवेन सैतानाक आनी सगळ्या खोटे आत्म्याक एमकोणान लोटून घाल कित्याक त्या आत्म्याचो नाश करून आख्ख्या संवसाराक झळपडटात. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोणेकनाक आपणाक जायते सान फ्रांसीस शाबेराचे विनवणेन मागचे. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकणटा. आमेन. मिसाच्या शेवटाचे गायन गावुया. यू 19 सान फ्रांसिसू शाबेरा पान 240. यू 19 पेज 240. San Francisco